नासली आणि हो पयात ह्या फाटल्यान सो एक टाइम असो आसलो की मोबाईल म्हटल्यारूच आमकां मोबाईल म्हाकाय जाय आसलो म्हाकाय जाय आसलो अशें दिसतालें आमकां के S25 अल्ट्रा तुमकां खबर आसा न्हू आमकां क्वॉलिटी मॅटर्स। मनीषा हांगासर डेकोरेशना करता जी आमी काल सनफ्लावरा केल्लेली पयात। हा वयस बरें दिसता। बोलो हडिया बाबा की हडिया बाबा की। सो गाइस पळय आमचो आतां नवो मोबाईल येयल्लो आसा अवीचो जो पयलींचो फोन आसलो पया तो अवीन आतां एक्सचेंज केल्लो आसा आनी घेतलेलो आहा S25 अल्ट्रा। ह्यो न्हू आमी शॉपारूच अनबॉक्स केल्लो फोन आनी थंयसर आमी व्हिडिओ करपाक पावूंक ना कित्याक की आमी सारकी चवथीच्या बोबाळान आसली। आनी हो पयात ह्यो फाटल्यान त्या व्हडले कॅमेरा ते पयात। सो पयात गायज हांवें नवो मोबाईल घेतलेलो आसा ओके S25 अल्ट्रा तुमकां खबर आसा न्हू आमकां क्वॉलिटी मॅटर्स ओके आनी व्हिडिओची क्वॉलिटी ना जाल्यार आमचे व्लॉग्स बरे येवचे ना न्हू कितें आनी आमी गायज पयलींच पासून शामशोंग यूज करता आमकां आयफोनाचे कांय कळना। म्हाका आयफोन आवडना। आयफोन इज अ गुड फोन बट कोण सॅमसंग यूज करता तांकां आयफोन आवडना आनी कोणाक आयफोन यूज करता ताका सॅमसंग आवडना तशें आसता तें। हेजी आमकां संवय कशीच जाल्लेली आसा आनी तुमकां खबर आहा हेजो झूम न्हू 100x जाता 100x। अवी खंयच्या शोना वांगडा बी वयताले हांव ताका झूम करून पळयतलें ह्या फोनार। पण मोबाईल म्हाजे कडेन आसतलो न्हू ना ह्यो फोन आतां म्हाजो तो फोन तुजो कितेंय सांगू नाका। सो गायज हांवें पळय काय बरो वॉलपेपर घातलेलो आसा बोडगेश्वर देवाचो ओके आनी हांगासर गणपती येतलो फाल्यां। सो गायज मोबाईल घेवपाचें कारण कितें तें तुमकां सांगता ओके। सो गायज आयज आमी घेतलेलो आसा नवो ब्रँड न्यू फोन सॅमसंग गॅलेक्सी S25 अल्ट्रा आनी आमी घेतला कित्याक तो तुमकां सांगता। हांव यूज करतालो सॅमसंगाचो Fold 5 ओके आनी कॅमेराचो इशू येयलो म्हणून मागीर आमी मोबाईल S25 अल्ट्रा घेतलो कित्याक कॅमेरा ना जाल्यार आमचें काम चलना न्हू व्लॉग बरे येवचे ना। आनी ज्या सेगमेंटान आमी काम करता युट्यूबाचेर आमकां कॅमेरा सारको इम्पॉर्टंट आनी कॅमेरा वांगडा आमकां स्टोरेजूय इम्पॉर्टंट। आमकां ती 256 GB 128 GB लागना आमकां 500 1000 GB पासून जाय कमी पडटा कित्याक आमची स्टोरेज रोखडी फूल जाता। म्हाका जाल्यार सारकी खूब जाय पडटा आनी हांव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पासून यूज करता आनी तो पासून भरलेलो आसा 5 TB चो हार्ड डिस्क भरलेलो आहा न्हू सो तशें आहा। आनी थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता सगळ्यांक तुमच्या खातीर आयज तुमी आमचे व्हिडिओज पळयता आनी तुमी इतलो सपोर्ट करता। आयज त्या हेतून आमी एक नवो मोबाईल घेतलेलो आसा चवथी कडेन ओके। थँक्यू सो मच एक मेमोरेबल दीस हो म्हाजो कित्याक चवथी कडेन हांवें मोबाईल घेतलेलो आसा न्हू सो अशेंच तुमी मोग दाखया ओके। आनी हांव घेवचो नासलो मोबाईल पण कॅमेरा चलनासलो 2 दीस येदो फोन घेवन हांव ब्लॉग करी 2-2.5 वर्स जाल्ली न्हू त्या फोनाक 2.5 वर्स यूज केलो हांवें फोन सारको आनी पयसा वसूल केलो त्या फोनाचो सो पण आतां फायनली म्हाका घेवचोच पडलो आनी आतां अपडेट जाल्या कॅमेरा न्हू अंकिताचो हांवें अपडेट केल्लो तेजोय अपग्रेड केल्लो म्हाकाय अपग्रेड करपाचो आसलो। हांव चिंत्तालो नेक्स्ट इयर करतलो पण जालें कितें डेस्टिनी टूक अ यू टर्न करचोच पडलो आनी कांय ऑप्शन ना। कॅमेरा ना जाल्यार आमचें कांयच कामां जायना मोबाईल तर बरो ना जाल्यार आमची कांयच कामां जायना। सो एक टाइम असो आसलो की मोबाईल म्हटल्यारूच आमकां मोबाईल म्हाकाय जाय आसलो म्हाकाय जाय आसलो अशें दिसतालें आमकां मोबाईल म्हटल्यार। आनी वांगडचे फ्रेंड मोबाईल घेवन भोंवताले आनी आमचे कडेन सादो मोबाईल आसतलो डिस्प्ले फुटलेलो आनी पण देट दीस अमेझींग न्हू सारकें मजा येताली। बटनाचो फोन जावं कसलोय फोन जावं त्या फोनाची वॅल्यू अलग आसली कित्याक तो मम्मी डॅडीन घेवन दिल्लो फोन आसतालो आनी आयज आमी आमच्या खुदच्या दमाचेर एक 1.5 लाखाचो फोन घेवप म्हणजे इट इज अ बीग अचिवमेंट फॉर मी। म्हाका खबर ना लोकां कडेन 1.5 लाखाचे 4-4 5-5 फोन आसतले न्हू आमचे कडेन एक आसप म्हणजे म्हाका जाल्यार खूब व्हडलें तें बाबा खरें तुमकां सांगता म्हाका जाल्यार खूब व्हडलें बिकॉज घामा कश्ट काडून मेहनत काडून आमी पावसान वतान हांगा थंय भोंवन आमी जोडून ब्लॉग्स करून आमी हो मोबाईल घेतलेलो आसा। इट मिन्स अ लॉट टू मी आनी सगळे क्रेडिट्स हांव तुमकां
मस्तीखोर गोवन्स फॅमिलीक दिवंक सोदता जे आमचे यूट्यूब व्हिडिओज पळयता. मोग असो असोत आनी असोच आमकां सपोर्ट करा. आणि तुमकां एक सांगूंक सोदता, आमी समज युट्यूब व्हिडिओ करिनासली न्हू जाल्यार आमी सादो मोबायल घेवन भोंवतली आसली 10,000चो बी न्हू हवे. हय, युट्यूब व्हिडिओज करिनासल्यार आमकां मोबायलाची गरज ना. हांव दीसभर काय असो मोबायलार आसनासलो पयलीं. आतां कितें जालें, टाक करून मोबायल काडलो. सो आतां वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज मोबायल फोन, क्लोथ्स, स्लिपर्स, बायक, कार हे इतले इम्पॉर्टंट जायना आतां. पूण सगळ्यान पयलो जाता मोबायल इम्पॉर्टंट. ओके, आनी म्हाजे पयलींसूनच एटॅचमेंट गाडया वांगडा, मोबायला वांगडा इतलें ना. सो मोबायल आतां जेन्ना आमी यूट्यूब चालू करूंक लागले तेन्नासून. आनी प्लस थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता, 9,500 जायत येयल्लेले आसा सबस्क्रायबर. 10,000 जावपाक व्हेरी लेस आसा. सबस्क्रायब कर आमच्या चॅनलाक, 10,000 करून दाखया न्हू. हय, ह्या म्हयन्यान वर्स लागले एंडिंगे मेरेन आमचे 10,000 जावंक जाय न्हू हवे. हांव चवथी कडेन म्हटल्यार आमचे 10,000 तुमी करून दाखया. कोणी सबस्क्रायब करूंक ना, डायरेक्ट ब्लॉग्स पळयता आमचे आनी अशें तांकां दिसता, थोड्यांक आसता न्हू की बाबा आमी ताका सबस्क्रायब करया नाका, कितें ती. तशें चिंतू नाका, कित्याक तुमचो एक व्हॅल्युएबल सबस्क्रायब म्हणटा, एक सबस्क्रायब केलो न्हू, एक कोण सबस्क्रायबर आहा जाल्यार तो खूब व्हॅल्युएबल आमकां न्हू, खूब व्हॅल्युएबल सारकें. आनी थ्रू आवट माय 1 year जर्नी, युट्यूबाची जर्नी हांवें खूब अपसायड डावन पळयलेले आसा. हांवें खूब बरे फ्रेंड केल्लेले आसा, फ्रेंड तुटलेले पासून आसा फॉर नो रिजन. ओके, हांवें अशें खूब लायफ पळयलेली आसा. आनी हांव एक तुमकां खरी गजाल सांगता, खरी म्हणजे खरी, हे तुमी तुमच्या वांगडा रिलेट जाला ना जाला म्हाका खबर ना, बट हे तुमच्या वांगडा सारकें खऱ्या मनांतल्यान शेअर करता हांव. ओके, इफ यू हॅव व्हेरी गुड फ्रेंड, व्हेरी क्लोज फ्रेंड सारको, तो खंयसरूय आसूं, अमेरिका, लंडन, खंयसर गोंयान, पणजे, खंयसरूय, इफ दॅट पर्सन इज वीथ यू न्हू, तुजे मस्ती, तुजी फकाणां पासून न्हू तेका वयस अशें जाता, कितें रे अशें जाता. बट जेन्ना तूं त्या मनशाक तुजी रियलिटी चॅक दाखयताय, ओके, तुवें अशें केलें तें अशें जालें, जाल्यार तो फुडलो मनीस न्हू तेच जे तुजी तेच जे तुजे मेमरीज आसताले, जे तुजे बिहेवियर आसतालो, तो तेका हेट जावंक लागता. तशें आसता. सो हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार व्हडलो लेसन गावला सारको. कोणाची फ्रेंडशीपूच दवरपाची न्हू. तूं कितें म्हणूंक सोदता? तुका जाय फ्रेंड नाका? तुका भाव भयण कोण जाय? आमकां आतां कोणूच नाका. फ्रेंड करून आमी सारके पळयल्लेले आसा. ओके, फ्रेंडशीप कोणूच निभयना. आनी सोडून घाल, हांव आनी कितें म्हणटा. आय हॅव अ व्हेरी गुड डे टुडे आनी ब्लेस्ड टू हॅव अ न्यू फोन, ऑल बिकॉज ऑफ यू. आनी आमची चवथीची तयारी तुमी पळयता जोरान चल्लेली. आनी एक गायज तुमकां सांगूंक सोदता, कोण आमचे कॉलेजीची बी भुरगीं व्लॉग पळयता जाल्यार आमी मोबायल हाडलो, चल मम्मी आमकां बी असलोच मोबायल दी. तेंय तुमकां सांगूंक सोदी की कोणूय भुरगीं आमचे व्लॉग्स पळयता, आमच्या हातीन नवो मोबायल पळयता आनी अशें चिंतता की आतां हांवूय युट्यूबर जातलो, मम्मी म्हाका आतां 1.5 लाखाचो मोबायल जाय नाल्यार हांव युट्यूबर जावं शकना. यू गायज आर रॉंग. मोबायल, जो मोबायल आसा तेतून व्हिडिओ स्टार्ट करा. इफ युअर व्लॉग्स, इफ युअर स्टोरी, इफ युअर कंटेंट आमच्या गोंयकारांक तर कनेक्ट जाता जाल्यार तुमच्या साद्यांतल्या साद्या मोबायलांतल्यान तुमकां ह्या मोबायलाचेर पावपाक व्हेरी लेस टायम लागतलो. ओके, लोक तुमकां खूब सपोर्ट करतले. सो मम्मी डॅडीक अशें त्रास करूं नाका, हो मोबायल जाय आमकां व्हिडिओज करतले आमी, हो मोबायल जाय आमकां हें करूंक जाय. प्लीज अशें मम्मी डॅडीक तुमच्या त्रास करूं नाका. ओके, बरें दिसना आयकपाक तशें. आमी ह्यो सद्या मोबायल घेतलेलो आसा कित्याक की आमकां ह्या मोबायलाक लागूनच 2 गोटे आमी खातात न्हू रे. आमचे पळय मोबायल म्हणटा पळय ते आतां जे मनीस स्विगी करता तांकां गाडी इम्पॉर्टंट आसता, कोण बस चलयता तांकां बस इम्पॉर्टंट आसता. तशी आमी व्हिडिओज करता, युट्यूबाचे व्हिडिओज करता जाल्यार आमकां कॅमेरा आनी कॅमेरा फाटलो मोबायल व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी अपग्रेड केल्लो आसा आमचो फोन आनी हेजे फुडें पासून आमकां फोन अपग्रेड करचेच पडटले. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ युट्यूब. ओके, आनी क्लॅरिटी ना, बरे हाय डेफिनेशन व्हिडिओज ना जाल्यार व्हिडिओज पळोवपाक मजा येना. म्हाका खूद पळोवपाक मजा येना.
तुमका कशी येतली सारखे न्हू. सारखे. आणि चला हांव बेश्टो तुमचो टाइम वेस्ट करिना आणि परत एकदा थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता. आणि ह्याच मोबायलान आता आमचो ब्लॉग शूट जाता. आता तुमकां डायरेक्टली व्हरता हांव आमचे डेकोरेशन केला ते दाखयता. कास्तांत उडयल्लेले आसा डेकोरेशन. ओके सो आयचो व्लॉग स्टार्ट करूया. आता स्टार्ट करूया. पळयात तुमी. ओके आणि बरो आसा जाल्यार सांगा म्हाका. आणि फाल्यां आमकां माटोळेचें सामान हाडपाक वचोंक फाल्यां जाय. माटोळेचें सामान हाडूंक जाय. फाल्यां आमचो गणपती घरान येता. येस फाल्यां आमचो गणपती घरा येता. तुमकांय दाखयता कशें कितें पळय तें. पण चला आयचो व्लॉग आता स्टार्ट करूया. आयज येयल्या मातशें वत कशें म्हणून आमचो नाल्ल काडपी वयर चडलेलो झाडार. आनी हे पळय हांगासर आमी नाल्ल काडून घेतलेली आसा. चवथीची तयारी जोरदार आमगेर चालू आसा. पण हे पळय वयरसून चुड्यात पडले आनी ह्या गोटेरान खूब न्हू बाबडे धाकटी धाकटी पोरां आसली हेजी चिमण्यांची. आणि थोडी धाकटी धाकटी भुरगीं बी आसा. बेचारे ना इतने मेहनत से बनाते हैं. ए भाई नारियल इकट्ठा कर रहे हैं. आणि हे पळय मनीषा हांगासर डेकोरेशना करता. जी आमी काल सनफ्लावरां केल्लेली पळयात ती हांगासर बरी स्टिक करता. आणि पळयात काय बरी दिसता ती. आणि जेन्ना गणपती येतलो पळया तेन्ना आवय कास्ताच दिसतले. तुम्ही हांगा पळोवंक शकता मनीषान पळय काय बरें केल्लेलें आसा. उजो सारको डेकोरेशन 2-3 दीस काडले बाबड्यात करपाक घरांत गो मनीषा. आनी ते तुमी वयर पळोवंक शकता. हांगा बाबाजी का ठुल्लू करून दवरला अंकितान. तेका तापोणीय पडल्या म्हाजे कडल्यान. कित्याक केला गो तुवें? ते हळशीक दिसताले म्हणून हांवें थंय ऑयल पेंट मारलो. आनी हांगा पळय मॅच चल्लेले आहा. हे रातचे घेवन बसतलो हांव आयज फूल पावर सारके. हा वयस बरें दिसता. लिपता तो तोंड तेजे. दीदी दीदी पीछे 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 इधर इधर पीछे. गिर जाएगा. हट हट ये पीछे कर. अच्छा रहेगा. एक उधर लगा है. हय बरें दिसता. विंडो साफ करता पळयात. चमक रहा है. मस्त चमक रहा है. ये किदे एकदम शाईन मारता सारखी. मज्जा आ गई. हेतूर कितें तरी घालपाचें दिसता. पाणी घालपाचे. खबर ना कितें तें शो पिसाचे. पाणी घालपाचे. कितें घालपाचें. पाणी घालपाचे. उदीक घालपाचें म्हण. उदीक घालपाचे. नाही उदक घालपाचे. हा. तेल घालपाचे. बोलो हडिया बाबा की. हडिया बाबा की. ये हडिया बाबा कौन है? बीच में बिल्ली की तरह. कौन रे हडिया बाबा? ये देखो बैठा है. हडिया बाबा. हडिया बाबा की. जय जय. ओके सो गाईज तुम्ही पळोवंक शकता हांवें हे रेडी केल्लेले आसा. लेदर सारको प्युअर. ओके पळया सोफाचे सीट कवर. आनी हे जाय न्हू हेजो कलर चेंज जाता पळय. आतां पळयला हे अशें कितें तरी आहा दिसता तें. हां उलटे हे उलटे घाली जाल्यार कलर डार्क जाता. सो हे आनी हे जाल्लेलें आसा. मागीर साफ सफाई करूंक जाय. हे वयर लायल्लेलें आसा. आनी आनीक खूब कितें कितें येतलें ते गणपती सेट जाला काय लावंक मेळटलें. मागीर हांगासर फुडें फ्रुट्स आनी कितें कितें येतलें. हे पळया हे केलां आमी गोटेर बिटेर लायले. सगळे गोटेर न्हू आमकां सकयल मेळलेले जे वयरसून पडलेले पळय ते.
हे पळय आतां हांगासर बीन खूब कितें कितें आहा. हे कोण भुताडकी कशी मदींच रावल्या उबे. तूं कित्याक रावला भूत कहें. स्टायल मारपाक. हे पळया तुमी काय बरें दिसता तें. ओके हेका हांवें पेंट केला, सिल्वर स्प्रे पेंट केला तरी तो पिड्यार जालो. मागीर हांगासर पळया अशें बारीक सारीक. ओके मागीर हांगासर हांवें अशे गोटे लायल्या पळय सगळे. पळय गोटे लायल्या बरें दिसता न्हू. आतां आमी कितें खावपाक गेल्या गो. शेवपुरी खावपाक गेल्या आनी हांवें केल्या ऑर्डर गोबी मंचुरियन. सो म्हाजी गोबी मंचुरियन जाता आनी हेणी केलें हय मज्जा नाका हांव हे खाता गोबी. ही जमीन पळया सारकी 100% सुकलेली आसा. आतां लळ्या कित्याक हांव वाण्यो घालून भोंवता न्हू हांगासर. एका मागीर एक मॉप मारूंक जाय. बट ओवरऑल एवरीथींग इज सारकें कूल. हे मागीर फाल्यां सेट करता. आतां म्हाजे कडेन खरेंच पाशस ना. आनी हेका पळय हे रॅप केल्लेले आहात मी. आनी काय बरें दिसता मस्त सारकें बरें दिसता न्हू. आनी सनफ्लावर हे सगळें मनीशान केला. ओके सो गायज लायट गेल्लेली आसा. तुमी आमचो आयचो ब्लॉग पळयला आसतलो न्हू. ओके मानो एका वाटेन एक हॅपी मुवमेंटूय आसा की मोबायल आसा. पण एक तुमी तर नोटीस केला ना केला म्हाका खबर ना. नाल काडटा आसतना न्हू वयरसून सुकण्यांचे घोटेर पडले आनी भितर न्हू कमीत ते कमी एक 5-6 तांतीं असली सुकण्यांची. सो ती फुटली. थंय म्हाका खूब वायट दिसलें. बट कितें करूं जें जावंक जाय आसलें तेंच जाता. ओके इतली बाबडी ती कितें म्हणटा ते आमची सुकणी ती बाबडी तेंची तांतयां फुटली. पण आमच्या घरान तेंच्यांनी उजवाड केलो न्हू वा कितें म्हणटा चुरचुऱ्या बाबड्यांचे घरान आमच्या उजवाड केलो की घोटेर तेंच्या आमी आमच्या गणपतीच्या तोंडा फुडल्यान दवरलेले आसा डेकोरेशन करपाक. खूब वायट दिसलें वयरसून पडलें म्हणून. बट कितें करया. आनी परत एकदां थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमच्या खातीर तुमच्या सपोर्टा खातीर आयज हातीन म्हाज्या हो मोबायल आसा. लायट ना लायट गेल्लेली आसा आनी रातची 3 जाल्लेली आसा. म्हाजें काम काबार. आतां हांव एडिटींगेक वयता. फाल्यां सकाळीं फुडें वचोन खूब कामां आसा. ओके सो चॅनलाचेर तुमी नेवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय.